भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंक अपात्र थारावचो म्हूण काँग्रेसीची याचिका हायकोर्टान तथ्य दिशिल्ल्यान मंगळारा दाखल करून घेतली। याचिकादार काँग्रेस म्हणटा ते प्रमाण विश्वजीत आमदार नाशिल्ल्यान विश्वजीताची केस आयकुपाचो अधिकार सभापतीक ना। फक्त सभापती आपल्या अपात्रता याचिकेचेर निर्णय घेवंक शकता। काँग्रेसीन अर्ज पयलीं सभापती कडेन व्हरपाक जाय आशिल्लो हो विश्वजीताचो आर्ग्युमेंट कोर्टान न्हयकारला। तेच प्रमाण विश्वजीतान दिल्ली एफिडेव्हिट काँग्रेसीन उपस्थित केल्ल्या मुद्द्यांक फावो तशी जाप दिवंक शकना म्हूण कोर्टान विश्वजीताक नव्यान रिप्लाय फायल करपाक संद दिल्या। तशेंच वाळपयची पोटवेंचणूक जाहीर करच्या पयलीं कोर्टाक कळोवचें म्हूण मुख्य वेंचणूक आयोगाक कोर्टान आदेश दिला। सभापती आनी प्रोतेम सभापतीन आजून आपलो रिप्लाय कोर्टाक दिवंक ना। आतां कोर्टान विश्वजीत राणे बरोबर सभापती आनी प्रोतेम सभापती कडच्यानूय 4 सप्तकांत जाप मागल्या। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार।